मॅडम हाली एक विशय आसता की एप्रिलान स्कूल जाता आणि गरमेच्या दिसांनी आणि गरमी वाडत आहा आणि तितून हे स्कूल चालू करप हे सारकें? हय, म्हाका दिसता एक्चुअली हो जो स्टँड जो घेतला न्ही एक्चुअली इट इज अगेन्स्ट अशें हांव म्हणूंक शकना. इट्स गूड फॉर द स्टुडंट्स कळ्ळें न्ही. कित्याक हांगा खूब एक्टिविटीज आसता, खूब को करिक्युलर एक्टिविटीज आसता. एड्युकेशन वायज जर आसत भुरग्यांचे जर प्रॉस्पेक्ट्स आनी भुरग्यांचें जर डेव्हलपमेंट जाल्यार इट इज रियली गूड वन वे. पण ताजे थोड्यो कन्सर्न्ड इन्स्टिट्यूशनान वेदर लायक ऑल द स्कूल्स एंड इन्स्टिट्यूशन्स एंड द मॅनेजमेंट हांच्यांनी एक म्हणजे कन्सिडर करचें पडटलें की जर गरमेचे दीस आसा जाल्यार भुरग्यांक कित पर्यंत तांकां तांची सेफ्टी सेक्युरिटी तांकां डिहायड्रेट न जावप ह्या खातीर थोड्यो गोश्टींचे थोडे म्हाका दिसता गायडलायन्स आनी थोडे rules, whatever it may be, it has to be taken care of, like by the concerned department also, by the concerned management also, by the concerned institution also. अशें न्ही की स्कूल स्टार्ट केलें आनी भुरग्यांक जर अशेंच आमी मॅन्डेटरी केलें की बाबा तुमी येवपाक जाय, अटेंड करपाक जाय, बट एट द सेम टायम अशे प्रोविजन्स अशे कन्सिडर करपाक जाय की ते भुरग्यांक डिहायड्रेट न जाता. ते फाल्यां जर तांकां हेल्थ इश्यूज जालो, हेल्थ प्रॉब्लम जालो, कोणाची तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी अकाउंटेबिलिटी आसतलीच. सो हांगा इश्यू चड आमकां म्हणजे आमी कितें बरें करपाक सोदता पूण तातूंत जर फाल्यां जर अशें आनी कितें जर मेजर जर हेल्थ इश्यूज जाले भुरग्यां खातीर, नॉट ओन्ली भुरग्यां खातीर, इट इज एप्लिकेबल फॉर एवरी वन, इवन फॉर द स्टाफ, इवन फॉर द टिचर्स, इवन फॉर द हुएवर द पार्ट ऑफ द इन्स्टिट्यूशन आसतलें न्ही, तांच्यांनी दे हॅव टू टेक केअर की लायक भुरग्यांचें हेल्थ or safety or the security हे मातशें protect करप. Otherwise like we are the decision like of starting the schools or in the April, like it is most welcome and I think most of the parents have given their consent. Yes, it is a good decision की पूण आमी थोड्यो गोश्टी थोड्यो एक लेट डावन करया की where the child is not suffering or the teachers or the staff or the management or whoever the part of the institution, whether it is a like canteen person or the staff person जावं कोण स्वीपर जावं पिवन जावं हांकां थोड्यो तांच्या खातीर अश्यो हेल्थ कन्सिडर करून तांकां एक सेफ्टी सेक्युरिटी आनी जर प्रोविजन ऑफ प्रोवायडींग द वॉटर कंटिन्युअसली और लायक इट शूड बी कम्फर्टेबल. आनी एक तर मनीस अशें दवरपाक जाय की वेदर भुरग्यांनी बाबा उदक पीत रावप किंवा तो पिरियड, बिकॉज दॅट इज अ व्हेरी क्रुशियल पिरियड कळ्ळें न्ही. बिकॉज हांगा इफ दे आर गोईंग आवट लायक फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लायक दे वील बी ऑन द ग्राउंड, सो थंयच भुरग्यांनी सफर जावप ना, थंय भुरग्यांचे हेल्थ इश्यूज जावप ना. हांगा इवन मेडिकल पर्सन कॅन बी टेकन इन द कन्सर्न इन्स्टिट्यूशन, इवन कावन्सिलींग मेडिकल पर्सन आनी बाकीच्यो ज्यो फॉर टू एवॉयड द डिहायड्रेशन म्हाका दिसता आमी थोड्यो गोश्टी अशे लेट डावन जर केले न्ही, आय थिंक इट वील बी रियली गूड थिंग फॉर एवरी वन. बट मॅडम एक प्लॅन्स आसता भुरग्यांचो की एवरी इयर ते कसले कॅम्प जॉयन करता, थोडे मातशे भोंवपाक म्हणून वयता. सो आदींच पेरंट्सांनी थोड्यांनी टिकेटी काडल्यो आसता खंय भोंवपाक आनी हे सडन हे एप्रिलान दवरप आनी तुमी जशें म्हणटा की उदक दिवंक जाय. आतां मेन कितें खंयचेय भुरग्याक एलर्जी आसात आनी समज भुरग्याक कितें हेल्थाचो इश्यू जालो आनी मेजरार पडले मागीर ताका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? पळय म्हणून हांवें सांगलें जेन्ना वेन वी आर डुईंग समथींग अशें न्ही की थोड्यो गोश्टी आमी बऱ्या खातीरूच आसता न्ही, कोण म्हाका दिसता मॅनेजमेंट किंवा स्टाफ किंवा खंयचेच इन्स्टिट्यूशन भुरग्यांचें वायट करपा खातीर कोण अशें घेवचो ना. कितें तरी बरें आसा म्हणून जर आमी हें सगळें घेतलां. इट इज नॉट लायक वन स्कूल ऑर वन इन्स्टिट्यूशन, entire institutions all over the Goa have taken ki baba this most of them majority asa ki they are favoring this thing, but doesn't mean ki baba ki amka no doubt every year we used to enjoy every not only students but even the parents even the students सगळे जाण वताले, even the teachers lecturers staff सगळे जाण वताले. पण हांगा खंय तरी म्हाका दिसता आमी एडजस्टमेंट खंय तरी आमी हांगा कॉम्प्रोमायज करचेच पडटले इन द इंट्रस्ट ऑफ द चायल्ड. फायनली वी आर थिंकींग हो आमचो एक मेन थीम आसता की वेरेवर वी आर थिंकींग इन द इंट्रस्ट ऑफ द चायल्ड. सो ह्यो गोश्टी खंय तरी आमी म्हाका दिसता कॉम्प्रोमायज करच्योच पडटल्यो, एडजस्ट करच्योच पडटल्यो. नो वे आय मीन सर्टन आज जर एप्रिलान जर स्टार्ट केला फुडें इट मायट बी द डिसिजन ऑफ द गव्हर्मेंट, बिकॉज वी आर टेकिंग एज ऑफ नाव जर कितें कंडिशन आसा कितें पोजिशन आसा मायट गव्हर्मेंट मे कन्सिडर कन्सर्न डिपार्टमेंट मे कन्सिडर की फुडें जर तांकां एक ब्रेक दिवपाक जाय जाल्यार दे मायट कन्सिडर इट लायक ओके वील गिव दीस पिरियड ऑर दीस मंथ एज अ ब्रेक फॉर द स्टुडंट्स फॉर द पेरंट्स फॉर एवरी वन, बिकॉज आमकां तर खंय तरी ब्रेक जायच न्ही. वी आर नॉट रोबोट्स ओवर हियर. ओके, सो खंय ना खंय आमकां जायच पडटलो. सो डेफिनेटली म्हाका दिसता डिपार्टमेंट वील टेक कॉल ऑन दीस इश्यू ऑल्सो एज फार एज गिवींग अ ब्रेक फॉर एवरी वन. पूण मॅडम जेन्ना भुरगीं एक म्हयनो ती शिकतली हे जे थोडे दीस चालू आहा मदींच मागीर हॉलिडे मे म्हयन्यान चालू जातली मागीर जुनान स्कूल चालू, एक म्हयन्याचो गॅप पडटलो आनी कितें एक म्हयन्या पयलीं शिकयल्लें तें परत रिकोप पळय सगळींच भुरगीं हुशार आसना तेन्ना कितें?
ना, मागीर ते म्हाका- शिकयल्ले जे दीस वाडोवन जे शिकयतले ते युजफूल जावंक जाय न्हू. ना युजफूल पळय आतां म्हाका दिसता की बींग म्हजे स्टुडंट आसा म्हजे चली आसा स्कुलांनी पण आमी नोटीस करता की फायनली ना दॅट इन्स्टिट्यूशन्स ऑर द मॅनेजमेंट दे आर टेकिंग व्हेरी मच इंट्रस्ट इन लायक ते भुरगे आतां कितें शिकता ते विसरपाक जायना तांकां थोड्यो रेमिडियल्स आसता तांकां थोडे एक्स्ट्रा क्लासीस आसता तांकां थोडे इवन प्रोविजन अशें केल्लें आसा की इफ द स्टुडंट्स आर लॅकिंग पर्टिक्युलर जर भुरग्यां जर वीक आसा किंवा ताजे कडेन कोप अप जायना जाल्यार ते एक प्रोविजनूय केल्लें आसा की बाबा ह्या भुरग्यांक जर आमी एक एक्स्ट्रा क्लासीस जर आसात आनी हे म्हाका दिसता डिसिजन आसतलें वेल PTA डेफिनेटली PTA हॅज टू कन्सिडर ऑल द PTAs फ्रॉम ऑल द स्कूल्स हॅज टू कन्सिडर की अशें जर स्टेज आयली की एक बीग एक गॅप मेळटा जाल्यार त्या भुरग्यांचेर इट शूड नॉट लायक तांचे एड्युकेशन ऑर तांचे स्टडीज इफेक्ट जावपाक जायना म्हणून डेफिनेटली आय थिंक द कन्सर्न इन्स्टिट्यूशन वील डेफिनेटली टेक केअर ऑफ दीस थिंग्स एंड डेफिनेटली दे वील कन्सिडर दीस इश्यू ऑल्सो ऑर दे मायट इवन लायक खंयचे स्टुडंट्स आसा जाल्यार तांची त्या कन्सर्न टिचरां कडेन कॉर्डिनेट करप ते प्रोविजन सुद्दां म्हाका दिसता केल्लें आसतलें इवन आमी ट्युशन्स आसा कावन्सिलींग आसा इवन भुरग्यां खातीर म्हाका दिसता एक्स्ट्रा क्लासीस आमी म्हणटा रेमिडियल आसा नो वे आय डोंट थिंक ते भुरग्यांक एक व्हडलो गॅप दिवन ते भुरगे विसरतले अशें म्हाका दिसता खंयचेच इन्स्टिट्यूशन करचें ना डेफिनेटली दे वील कन्सिडर दे हॅव टू कन्सिडर इट इज नॉट अ मॅटर ऑफ 1 डे ऑर 2 डेज एकान 2 दिसांनी डिसिजन घेवपाक जावचें ना स्लोली जशें स्टार्ट एटलीस्ट म्हाका दिसता वी हॅव टू स्टार्ट एक सुरवात तरी करया पळोवया कशें कितें आसा तें आनी अकॉर्डिंगली द डिसिजन वील कम फ्रॉम द कन्सर्न एड्युकेशन डिपार्टमेंट विथ द कन्सर्न PTA बाय द विथ द कन्सेंट ऑफ द PTA हांगा म्हाका दिसता सगळ्यांनी PTAन हें येवन सगळ्यांनी करून डिसिजन हें घेतिल्लें आसा सो ज्यो बाकीच्यो ज्यो आमी म्हणटा की एक कितें तरी लूप होल्स उरता कितें तरी थोड्यो गोश्टी अश्यो आसा की सगळेच आमी परफेक्ट म्हणूंक शकना बट स्लोली एज एंड वेन द टायम कम्स डेफिनेटली हे सगळे इश्यूंचेर कन्सिडरींग परत हांव रिपीट करता कन्सिडरींग इन द इंट्रस्ट ऑफ द चायल्ड तांचे डेवलपमेंट तांचो बेटर प्रॉस्पेक्ट्स जावं इवन भुरग्यांक कोण वीक आसा डेफिनेटली म्हाका दिसता स्कुलांनी हे घेवचेच पडटले की त्या भुरग्यांचेर चड लक्ष दिवप किंवा त्या भुरग्यांचेर चड तांकां एकेडेमीक वायज तांचेर कॉन्सन्ट्रेशन करून इवन दे शूड बी इन पार विथ दोज लायक वर good or academic तांचे परफॉर्मन्स बरें आसा इवन द वीक स्टुडंट्स ऑल्सो will definitely will be on the path and I request or it's an appeal or I request all the institutions that definitely they have to consider all these issues की फायनली आमी भुरग्याचेर आमी क्लास करप ना बिकॉज ऑल स्टुडंट्स ऑल whoever it may be from लायक आमी कसलें डिस्क्रिमिनेशन जावप न्ही हाचेर म्हाका दिसता इन्स्टिट्यूशनाचेर आमी कॉन्सन्ट्रेशन आसतलेंच तांचे हे सगळे इश्यूज जे आसा बारीक इश्यूज आनी अशें न्ही की हांव आज उलयता म्हणून न्ही म्हाका दिसता हे इश्यूज इवन आयिल्ले आसा सो ताचेर डेफिनेटली आमचें लक्ष आसतलें PTAचें लक्ष आसतलें स्कुलाचेर लक्ष आसतलें मॅनेजमेंटाचें लक्ष आसतलें डिपार्टमेंटाचें लक्ष आसतलें एंड आय थिंक इन द फ्युचर ऑल्सो समथींग ऑर द अदर वील कम फेवरींग द कन्सर्न ऑर फेवरींग ईच अँड एवरी स्टुडंट ऑफ दिस इन्स्टिट्यूशन सध्या सिग्नेचर कॅम्पेनूय चालू आहा थोडी भुरग्यांनी व्हिडियोय धाडलेले आहा की तांकां स्कूल नाका आनी इफ समज स्कूल चालू सुद्दां केलें आनी कितें इन्सिडंट घडले जबाबदारी लास्टाक कोण घेतलो ना जबाबदारीचें पळय आतां म्हाका सांगा जबाबदारी अशें ना जबाबदारी सगळ्यांनी आमी जशें म्हणटा की सगळीं इक्वली पेरंट्स टिचर्स सगळ्यांनी इक्वली जर म्हाका दिसता हें बरे तरेन जर आमी इम्प्लिमेंट केलें न्ही जाल्यार डेफिनेटली आमी जे इश्यूज म्हाका दिसता कोण रिस्पॉन्सिबल जातलो कोण एकाउंटेबल जातलो हाचेर हांव कमेंट दिवंक शकना कित्याक फर्स्ट एटलीस्ट लेट अस स्टार्ट न्ही आमी अशें म्हणटा की स्टार्ट जावचेच पयलीं जर आमी जर कितें उलोवपाक लागले जाल्यार इट इज ऑल्सो नॉट फेअर ऑन माय पार्ट ऑल्सो लेट्स गिव अ स्टार्ट लेट्स बिगीन विथ इट स्लोली जशें हांवें सांगलें की एवरी वन इट इज अ युनिट आमी अशें म्हणटा इट्स अ युनिटी नॉट ओन्ली स्टुडंट्साचो रोल ऑर स्कुलाचो रोल ऑर मॅनेजमेंटाचो PTO डिपार्टमेंट सगळ्यांनी जर बरे तरेन जर इम्प्लिमेंट केलें आनी सुरळीत जर आमचे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आमी देवाच्या कृपेन जर आमचें बरे तरेन जालें न्ही डेफिनेटली हांव इतलें म्हणटा एश्योर करता की डेफिनेटली तुमी फाल्यां म्हाका विचारतले की मॅडम हे एप्रिलान स्टार्ट केलें तें बरें जालें बरें डिसिजन जालें अशें म्हाका दिसता म्हाका नेक्स्ट टायम अशें उलोवचें पडटलें सो लेट्स वेट फॉर दॅट आनी जसो जसो टायम येता तशें म्हाका दिसता वी आर ओपन फॉर युअर कमेंट्स ओके थँक्यू मॅडम